मडगाव कारवार राष्ट्रीय महामार्ग 66 वयल्यान वचपी टँकर उमथलो। या अपघातान टँकर चलोवप्याक गंभीर दुखापत जाल्ल्यान लागसारच्या हॉस्पिटलांत उपचारा खातीर दाखल केला। पुलिसांनी घडणूक थळार वचून अपघाताचो पंचनामो केलो। आमी सद्याक आसात पाडी घोड्यावळ हांगसर, जो भाग बेनोड्या सावन हांगा पडटा। नॅशनल हायवे 66 मडगांव सावन कारवार वचपी हो रोड। ह्या जाग्यार एक मोठो टँकर जो आसा तो अकस्मात एक सायडीक कलंडला, संपूर्णपणे रस्त्याच्या कडेक पडला। कांय जाणांचें मत आसलें की हो HP सिलिंडर म्हण, टँकर म्हण, पूण सुदैवान हो HP न्हू, ही जावन आसा कौष्टिक सोडा, जी कर्नाटकांतल्यान येवन महाराष्ट्रात नांदेड ह्या भागान वयताली। ड्रायव्हर सद्या इंजर्ड आसा। कुंकळी पुलीस स्टेशनाच्या पुलिसांनी सद्याक ताका बाळ्ळी हॉस्पिटलांत ताका प्राथमीक उपचारा खातीर व्हेला। कोणाकच कांय जालें ना, तरीकय हो टँकर हांगासर पडल्यान ताबडतोब हो टँकर काडचो अशी लोकांची मागणी आसा। गोमंतक TV खातीर सोयरू कुमार।